पयलीं हांव आमचे भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पावर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर ताका धन्यवाद म्हणटा कित्याक लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेले आमचे मुर्मागोवाचे कॉन्स्टिट्युन्सीचेर आनी आमकां लायटीचो हो इश्यू म्हणटा तो मेजर इश्यू आसलेलो जसो आमकां मुर्मागोवान दोन इश्यू हे मेजर इश्यू आसा एक उदकाचो एक लायटीचो सो लायटीचो खंय तरी सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी आयज खंय तरी खुशी भोगता कित्याक आयज आमी खंय तरी सक्सेसफूल जाल्लेले आसा। आयज जे ट्रान्सफॉर्मर आसलेले आख्खे मुर्मागोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे टोटल 25 नंबर्स ऑफ हे आसलेले आमचे ट्रान्सफॉर्मर आनी तेंची कॅपेसिटी आसलेली जी आसलेली ती आमची 100 kV आसलेली। सो आयज ते सगळे चेंज करून सगळे न्यू ट्रान्सफॉर्मर घालून ते 100 kVचे आमी अपग्रेड करून 200 kV केल्ले आसा। सो हो पावर कन्जम्पशन तांकां चड जावपाक लागला आनी अशें आमी फक्त हांगा एक इनॉग्रेट करता बट आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी हे सगळे कडेन केल्लेले आसा नियर कलावती म्हणल्यार हो मागीर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कडेन फायर स्टेशन आनंदबाग रुमडावाडा गेस्ट हावस भरत लँड जेटी सगळे मागीर बायणा एरियन ओल्ड हावजींग बोर्ड न्यू हावजींग बोर्ड बायणा बीच बायणा खोबरेकर बायणा अशे 20 कडेन 20 कडेन आमचे सद्या आतां ट्रान्सफॉर्मर आमी रिप्लेस केल्ले आसा आनी आयच्यान ते दुसरी ट्रान्सफॉर्मर आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट जावपाचें आसलें आनी दे बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 100 kV टू 200 kV। सो असो हो जो त्रास लोकांक जातालो लायटीचो तो खंय तरी म्हाका दिसता 50% आमकां एडिशनल आमकां हेजो बेनिफीट मेळटलो। तें शिवाय जो फुडलो प्लॅन आसा फ्युचर प्लॅन आसा जो आमचो बोगद्यार सबस्टेशनाचेर जे सद्या थंयसर 6.3 MVA जो थंयसर ट्रान्सफॉर्मर आसा ते चेंज करून 2 मेन ट्रान्सफॉर्मर जे आसा ते आमी वाडोवन तेजो कॅपेसिटी वाडोवन 10 MVA करपाचें आसा फ्रॉम 6.3 चे। सो हे 10 MVA जाले हे 2 सबस्टेशनाचेर जाल्यार म्हाका दिसता पावर ट्रान्सफॉर्मर सो हेजे मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या आख्ख्या मुर्मागोवाच्या लोकांक जातले। त्याच प्रमाणे एक मेजर आमी इनिशिएटीव घेवपाचें आसा ऑलरेडी म्हाका दिसता तेजो एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी आमी फुडें सरलेले आसा कित्याक मुर्मागोवा कॉन्स्टिट्युन्सी जी पावर सप्लाय येता ती आमकां मेजरली येता ती फ्रॉम बिर्लासून येता आनी वास्कोसून। सो हे 2 प्लेसीसून वास्को आनी बिर्लासून आमकां मुर्मागोवा पावर येता आमच्या बोगदा सबस्टेशनाचेर आनी थंयसून ते सगळे कडेन आमी डिस्ट्रिब्यूट जाता। बट हो जो पावर सप्लाय आसा तो 33 kVचो लायनाचो आसा। सो आमचो मेन जो आतां आसा 33 kV ही लायन आमी घेवपाक सोदता डायरेक्ट आमी फ्रॉम वेर्ना जे आमचे मेन ऑफिस आसा पळय थंयसून डायरेक्टली वी वील बी टेकिंग इट टू आमचे बोगदा सबस्टेशन आनी तेजो कॉस्टिंग जो आसा इट इज मोर दॅन 27 crores। सो तो प्रोजेक्ट आमी 27 crores प्रोजेक्ट घेवपाक सोदता जे आमकां पावर सप्लाय आसतलो तो डायरेक्ट फ्रॉम वेर्ना आसतलो। सो आमकां वास्कोचेर डिपेंड रावचो पडपाना बिर्लाचेर डिपेंड रावचो पडपाना डायरेक्ट येयला एंड वी वील बी इन अ पोजिशन आमचे बोगदा सबस्टेशन वील बी इन अ पोजिशन थंयसून दुसऱ्याक पावर दिवपाक आमी केपेबल आसतले। म्हणजे फाल्यां सकाळी वास्कोक जाय पडले बिर्लाक जाय पडले सांकवाळ जाय पडले चिखले जाय पडले कोणाकूय जर पावर जावो पडटलो जाल्यार वी वील सप्लाय देम द पावर। सो अशें आमी हो आतां प्रपोजल केला आनी हो प्रपोजल म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन आमी हो कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतलो। एका वर्सा भितर आमी टार्गेट दवरलेलो आसा की हो करून घेवचो आनी समज हो जालो जाल्यार इंटरप्टेड पावर म्हणटा तो आमच्या आख्खे मुर्मागोवा ते मागीर सडा एरिया जावं जेटी एरिया बोगदा एरिया ते बायणा एरिया पर्यंत सगळ्यांक अनडिस्ट्रिब्युटेड पावर सप्लाय मेळटलो कित्याक मॅक्सिमम आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा जे बाकीचे थोडी एसटी लायन उरलेली आसा आमची सो ती आमी आतां कवर करपाक फुडाकार घेतलेलो आसा आनी हेज्या लागून पूर्ण सपोर्ट आनी पूर्ण पाठिंबो आमकां आमचे गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हेजे कडसून आमकां फूल कॉपरेशन मेळपाक लागलेलें आसा आनी मुद्दाम हांव आमचे हे आसा लुकास बाप आसा तसोच जेई आसा तशें तेंचे आख्खे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे स्टाफ आमचे मुर्मागोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जे लोक काम करता एक बरे मेहनतीन काम करता ते खूब त्रास घेवन हेंच्यांनी हो सगळो जाग्यार घातलेले आसा हे ट्रान्सफॉर्मर विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम। सो तांकां खरोच हांव अभिनंदन करता तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर डुईंग अ गूड जॉब आमचे मुर्मागोवाचे सगळे जाग्यार घालपाक लागून। तेज्या लागून आयज इनॉग्रेशनाक आमचे आख्खे सड्यार भाग्या वयले सगळे जाण तुमी येयला म्हणून सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच तुमच्या आशिर्वादान फुडें जाता तितली बेगीनच्या बेगीन आनी कामां जी आसा हेज्या फाटल्यान उदकाचे जो इश्यू आसा 2 टँकी बांदपाचो जो प्रपोजल घेतलो आसा तोवूय आमी कंप्लीट करतले आनी बाकीचे जे प्रोजेक्ट आसा मॅक्सिमम ते आमी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न करतले।
तुमच्या सीएमाच्या नांवान आनी आमच्या पावरच्या नांवान आमी प्रपोजल पुटाप केला तो बेगीनच जाल्या पुरो आनी सगळ्यांक पब्लिकाक बेनिफीट मेळ्ळ्या पुरो म्हणून हांव मागता. आयज खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे लाडके आमदार मुरगांव मतदारसंघाचे संकल्प बाब आमोणकर. तेजी दूरदृश्टी अशी आसा की लायट जावं उदक जावं तेजे खुबशे प्लॅनिंग आसा आनी म्हाका दिसता की हो जो 200 kV जो हांगासर हें बसयल्लो ट्रान्सफॉर्मर बसयल्लो आसा तशे कितलेशेच आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघान तेणी अपग्रेड करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता की आमी सदांच म्हणटा हें जें सरकार जें आसा हें डेव्हलपमेंटाचें सरकार आसा, उदरगतीचें सरकार आसा. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोंयचे लाडके मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या नेतृत्वा सकयल आनी संकल्प बाबाच्या माध्यमांतून ही सगळी जी कामां जी आसा ती बऱ्या भशेन चल्लेली आसा. म्हाका दिसना आनी कोणाक अशें नांव दवरपा सारकें हें आसतलें. पण हांव खरेंच परत एकदां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा संकल्प बाबा की तेणी हांगा इनिशिएटीव घेवन लायटीचें म्हण आतां तांणी पयलींच आतांच सांगलेलें आसा की तांणी फुडें उदकाचे प्रॉब्लेम जे आसा ते सॉल्व करपाचे आसा. खरेंच परत एकदां मुरगांव सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नागरिकाच्या वतीन हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.